Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तेम जर खूब वर्सां जालीं फाटल्यान आमकां लागलेले आसा की बस स्टँड करचे म्हणून आयज जो हो प्रोजेक्ट तो खूब वर्सां म्हाका दिसता एक 12 वर्सां चालू आसा प्रयत्न करता आनी बरो मोठो प्रोजेक्ट हा सो एक टायम आमी तो प्रोजेक्ट घेवंक शकना म्हणून आमी फेज वायज तो मोडून आमी स्टेप बाय स्टेप घेवन आमी हो 6 म्हयने भितर पूर्ण कंप्लीट करतले. सो आयज हे प्रोजेक्टान आमी एक 7 मीटर वायड रोड दवरला फॉर एक्सेस फॉर यार्ड. हो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आसा तो अराउंड 3.5 करोड आसा आणि इट विल बी कम्प्लिटेड बिफोर मॉन्सून. आम्ही आत्ताच घातला 3.5 कोटीचो हो प्रोजेक्ट विदिन 6 मंथ्स पुराय करपाचो आसा. आमचो प्रयत्न आसा ताज्याय पयलीं हो प्रयत्न पुराय करचो. आमी जशें म्हणटा की एकेकाळची म्हापसा ही आर्थीक राजधानी आशिल्ली, त्याच्या वेळार म्हापसांतली बाजारपेठ ही सगळ्यात व्हडली बाजारपेठ आशिल्ली. बट बेजीक फॅसिलिटीज कमी जाल्ल्या कारणान तातूंतलो ताण कमी जायत आसा. बट बेजीक फॅसिलिटीज परत एकदां दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा. जशें मार्केट यार्डाचो रोड ताका वचपा खातीर खूब प्रॉब्लेम्स आशिल्लो, हातूंतल्यान ताका डेडिकेटेड सेपरेट रोड फॉर द मार्केट यार्ड हो दिलो वयतलो. ताका तो बेजीक आमकां सेकंड फेज ऑफ द प्रोजेक्ट जेका बस स्टँड मेन बस स्टँड आमकां सुरू करपाचो आसा तोय बस स्टँड आमी जाता तितके बेगीन हातांत घेतले. पण ही फॅसिलिटीज एकदां कंप्लीट करून दिल्या उपरांत आमकां त्या फॅसिलिटीज हात घालपाक मेळटले. त्या खातीर ही फॅसिलिटीज पुराय जाल्या उपरांत निश्चितच आमी मेन बस स्टँडाक सुरवात करतले.